चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना स्टेट कर्फ्यू डिक्लेअर केलो काल शुक्रारा, आज शेनवारा पळोवंक गेल्यार सगळ्या लोकांनी आयज गर्दी केली मार्केटान, स्पेशली सुपर मार्केटान लोक वचोंक लागले आनी तेंच्यांनी 15 दिसांक जाय ते सामान घेवपाक लागले. एक म्हणजे सीएमान पयलींच डिक्लेअर केल्लें की काल की एसेन्शियल कमोडिटीज जे आसतले तांकां ते बंद आसचे ना, ते 1 मेरेन ओपन आसतले. आनी जेन्ना सोशल मिडियाचेर आनी जेन्ना सगळ्याक ब्रेकींग न्यूज जाली तेन्ना सीएमान परतून एकदां आपलो एक व्हिडिओ रिलीज केलो आनी सांगलें की एसेन्शियल कमोडिटीज आनी जे फार्मासी बीन आसले ते 15 दीस ओपन आसतले दनपारचे 1 मेरेन. सो लोकांनी आतां गर्दी करची न्ही आनी लोकांनी सोशल डिस्टन्स कांयच मेंटेन करून आमी जेन्ना आमी मार्केटान बीन पळयले लोकांनी अशी गर्दी केल्ली की सामान तांकां आतां आनी मेळपाचें ना तशें सगळे कडेन हेंच चित्र आशिल्लें. आनी सीएमान आतां अपील करतकीर तरी पळोवया लोक कितें करतात ते. फाल्यां आयतारच्यान स्टेट कर्फ्यू लागपाचो आसा. सेकंड थिंग सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्हणजे हेल्थ मिनिस्टरीन एक रिवायज गायडलायन्स काडल्यात जे कोण एडमिशन्स जे पेशंट कोवीड पेशंट जेन्ना एडमीट करता तेन्ना तेंच्यांनी अशें म्हटलां की जेन्ना खंयचो कोवीड पेशंट हॉस्पिटलान येतलो ताका कोवीड टेस्ट ही कंपल्सरी आसपाक जायना. तो पेशंट जरी सस्पेक्ट आसलो की ताका सस्पेक्ट वॉर्डान एडमीट करपाचो आनी मागीरूच तेची टेस्ट करपाची. आनी खंयच्याच पेशंटाक टेस्ट जायसर ताका भायर असो हॉस्पिटला भायर दवरूंक जायना. सेकंड थिंग तेच्या कडेन दुसरें म्हणजे ताका खंयच्या पद्दतीन ताका सर्वीस मेळोंक जाय की तेजे कडेन कार्ड ना आनी कितें आयडेंटिटी कार्ड ना असले बीन कांय एक्सक्यूज चलपाक ना. सो खंयचो पेशंट जरी आयलो तरी ताका ऑक्सिजन आनी बॅड्स ही ताका अवेलेबल करून दिवपाची म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान गायडलायन्स काडल्या. तिसरें म्हणजे खंयच्याच पेशंटाक बेश्टो सुद्दां खंयचो तरी पेशंट असो बेश्टो सस्पेक्ट आहा आनी तो जर हॉस्पिटलान बॅड ऑक्युपाय करता जाल्यार ताका तशें करूंक मेळचें ना. म्हणजे स्पेशली VVIP जे लोक आसतात ते बेश्टे बॅड्स ऑक्युपाय करता अशें तांकां दिसून आयलां. सो तांच्यांनी अशें म्हटलां की बेश्टी बॅड्स ऑक्युपाय करूंक मेळची ना. खरीच जर गरज आहा जाल्यार तेणी हॉस्पिटलान एडमिशन करचें आनी तेणी रावपाचें. आनी तेंच्यांनी स्टेट गव्हर्मेंटाक सांगलां की जे चीफ सेक्रेटरी आहा स्टेट गव्हर्मेंटाचे तांच्यांनी 3 दिसां भितर हाचेर हेंच्यांनी गायडलायन्स काडचे म्हणून. एक वाटेन गोंयान ऑक्सिजन सप्लाय कमी आसा आनी दुसरे वाटेन महाराष्ट्राक गोंय सरकार ऑक्सिजन सप्लाय करता म्हणून दिगंबर कामतीन आरोप केला. तांच्यांनी अशें सांगलां की सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर हांकां खंय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान अश्योर्ड केलें की वेर्ना प्लांटांतल्यान तांकां ऑक्सिजन सप्लाय जातली म्हणून. दुसरे वाटेन गोवा फॉरवर्डान असो आरोप केला की गोंय सरकार सिंधुदुर्ग जिल्ल्याक ऑक्सिजन सप्लाय करता म्हणून. आयज कोविडाची अपडेट दितना आमकां सांगूंक दिसता की वास्कोन जी आसा सद्याक कोविडाची केसो वाडत आसा आनी तालुकाचे पळोवंक गेल्यार कोविडाची जे अपडेट आसा म्हणजे वी हॅव ऑलरेडी क्रॉस 3000चे वयर आमी क्रॉस जाल्या केसो आनी इट इज अ व्हेरी डेंजरस मार्क. वास्को PHC पळोवंक गेल्यार 1097 कितें तरी आहा, कुठ्ठाळी अरावंड 1200 आहा, कांसावली अरावंड 1100 आहा. सो खंय तरी आमी 3500च्या वयर सद्याक केसो आमकां दिसून येता मोर्मुगांव तालुक्यान. ताजे बरोबर जे गव्हर्मेंट मशिनरी आसा ते आपलें फूल फ्लेज काम करता, ऑथॉरिटीज जे आसा ते आपलें काम करता, पूण खंय तरी लोकांनी हांगा तांकां कॉपरेट करपाची चड गरज आसा. आयज जेन्ना आमी मार्केटान गेल्ले आमी जी गर्दी पळयल्या ती आयज हिसपा भायर आहली. म्हणजे प्रचंड गर्दी आयज भरलेली. खंय तरी लोकांक पगार जाला, खंय तरी काल अनावन्समेंट केल्लें की जनता कर्फ्यू म्हणजे कर्फ्यू जातलो. खंय तरी लोकांनी मिसअंडरस्टँड केलां की कर्फ्यू इज लायक अ लॉकडावन. लोकांक दिसलां की खंय तरी लॉकडावन जातलें, एक 7 दीस गोंयां बंद आसतलें. आनी लोकांनी आयज भायर सरून जी गर्दी केली मार्केटान, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, फीश मार्केट, दुकानांनी जे गर्दी आयज आमकां दिश्टी पडली ती सारकी एकदम भयानक आशिल्ली. लास्टाक पुलीस आयले थंय. पुलिसांनी पयलीं अनावन्समेंट केलें. PI जो आमचो वास्कोचो PI आसा निलेश राणे ताणें आपली जीप घेवन सगळे कडेन अनावन्समेंट केलें की पॅनीक बायींग करप ना, फाल्यां दुकानां चालू आसतलीं, सगळ्या वाठारांत चालू आसतलीं. तरी आसतना लोक कशें आयकना जाले. लास्टाक पुलिसांक आपले ग्रावंडार येवन दांडे उखलचे पडले आनी खंय तरी मागीर लोकांक मनान भंय दिसपाक लागले. जायते लोक आमी आयज पळयले की खंय तरी ते मास्क घालनासतना थोडे भोंवताले. सो खंय तरी हांगा लोकांच्या मनान भंय ना काय लोक कितें तांच्या मनान येवजिता कांयच कळूं येना. जेन्ना पुलीस आयज आयले अशें दिसून आयलें की मार्केटान जे दुकानवाले आहले तांकांय वतना एक पॅन्डेमीक म्हणजे गोल्डन चान्स कसो आला. तांच्यांनी आतां जे मदल्या मार्केटान रस्तो आसा तांच्यांनी तो ऑलमोस्ट अर्दो आडोवन दवरलेलो. म्हणजे एक ट्रे दवरचे कडेन तांच्यांनी 4 ट्रे भायर येवन तांच्यांनी सगळें सामान दवरलें. मागीर पुलिसान येवन ते क्लियर केले. लोकांक एक मोकळो रस्तो दिलो चलपाक. म्हणजे खंय तरी लोक लागीं टच जावन चलताले कित्याक हांच्यांनी सगळें सामान भायर हाडून दवरलो. लास्टाक जेन्ना पुलिसांनी एक्शन घेतलें, रस्तो क्लियर केलो, पुलिसांनी व्हेरी क्लियर कट एक मॅसेज दिली की तुमी मार्केट आमी बंद करूंक सोदना, पूण लोकांनी गर्दी करची न्ही, लोकांनी सुसेगाद आपलें सामान घेवन वचपाचें. आनी हरशीं जाल्यार इट इज नॉट अ लॉकडावन एज सच.
फाल्यां परती दुकानां सकाळीं ओपन जातलीं, सो खंय ग्रोसरी स्टोर जावं एसेन्शियल स्टोर जावं ही चालूच आसतली, पूण खंय तरी लोकांक एक कंट्रोल करपाचें काम आयज पुलिसांनी एकदम बरें काम केल्लें आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां वेगळे वेगळे लोक जे आसा खंय तरी एक पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान एक अपील केल्ली की हेल्थ डिपार्टमेंट जावं ऑथॉरिटीक हे पेंडेमिका टायमाचेर खंय तरी लोकांनी येवन आमकां आदार करचो. सो त्या हिशोबान जायते लोक आतां भायर सरलेले आहा. थोडे आज जे आमकां कोण आयला की जे जस्ट इलेक्टेड कावन्सिलर आसा गिरीश बोरकर आनी तांचो वांगडी फ्रेंड डेप्युटी सरपंच ऑफ चिकालीम कमला प्रसाद यादव हांच्यांनी आयज एक विचार केल्लो आसा की खंय तरी तांचे कडेन एक बरी ब्रँड न्यू म्हणजे एक नवी गाडी SUV गाडी आसा आनी ते गाडी खंय ते सद्याक तांचे आतां मनान अशें जालां की ती गाडी जी आसा ते गव्हर्मेंटाक दिवंक सोदता एज एन एम्ब्युलन्स. मागीर ते तांचे हिशोबान ते कितें म्हणटा आमकां कन्वर्ट करूंक तरी दिवंक मेळना, पूण आमचे गाडयेंतले जरी सीट काडत जाल्यार इट इज अ व्हेरी बीग SUV ती खंय तरी एक एम्ब्युलन्स म्हणून उपकारतली. आनी अशें तांच्यांनी प्लॅन करून ते सोमार डेप्युटी कलेक्टराक मेळून मेळपाक सोदता. इफ डॅट इज नॉट ऑल तांच्यांनी हेंय सांगलां की जो ड्रायव्हर आसतलो जावं कोण जे पेट्रोल ताका लागतले तेय ते आपूण दे वील बेर द कॉस्ट. आनी तांच्यांनी हें रिक्वेस्ट केलां की जे थोडे लोकांक सद्याक हॉस्पिटलांतल्यान फॉर एग्जाम्पल MPT हॉस्पिटलांतल्यान सपोज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान व्हरपाक जाय, फाटल्यान त्या गाडयेन एक ऑक्सिजना सिलिंडर लावन ते पेशंटाक तांकां शिफ्ट करूंक मेळटा. जावं मुरमुगांव तालुक्यान खंय जरी कोणाक एक अर्जन्सी आयली जाल्यार ती एम्ब्युलन्स त्या गाडयेन तांकां घालून हॉस्पिटलान हाडून पावोवपाची तांच्यांनी जबाबदारी घेतल्या. काल CMन सांजे अनाउन्समेंट केलो की आयतारा दिसान गोंयांत कर्फ्यू आसतलो आनी शाश्टीकारांनी आयज सकाळीं सावन गरजेच्यो वस्तू घेवपाक मार्केटान गर्दी केली आनी थंय आमी देखलां की सोशल डिस्टन्सिंगूच ना. लोक वेजिटेबल चिकन बीफ नुस्तें आनी हेर गरजेच्यो वस्तू घेवंक बाजारान गर्दीन भोंवतालो. ऑलरेडी CMन अनाउन्स केलां की गरजेच्यो वस्तू सगल्यो ओपन आसतल्यो, पूण तरी पूण आमचे साश्टीकार भिवून मार्केटान गर्दीन जायत्यो वस्तू घेवन घरा गेले. तेन्नाचो एक्स सरपंच आनी आतांचो पंच टॉनी डिकॉस्टा हांणी CMा लागीं मागलां आतां जेन्ना गोंयांत कर्फ्यू लागूच आसतलो तेन्ना वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट तशेंच कुंकोली इंडस्ट्रियल एस्टेट बंद करूंक. वेर्ना नागवा जावं फातोड्डे हे इंडस्ट्रींतलो लोक रावता आनी तांकां पासून ह्या भागांत कोविडाच्यो केसीस वाडटात म्हूण लोकांच्या मनांत दुबाव. आयजूय नुस्त्याचें होलसेल फीश मार्केट बंद आसलें, पूण होलसेल फीश ट्रेडरांनी आपले ट्रक घेवन नुवें वेर्ना हायवेचेर थंयसर ताणें आपलें बिझनस केलें आनी नुस्त्या विंगलें आनी सोशल डिस्टन्सींग थंयसर जायना. देखून लोकांनी मायना कुळतरी पुलिसा लागीं मागलां हे इलिगल एक्टिविटीचेर एक्शन घेवंक. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आतां आनीक बेड घालपाचें काम चालू आसा. तशेंच आतां फ्लू OPD सुरू केल्या, लोकांक आतां रावपाक पडना. हेल्थ डिपार्टमेंट आतां आनीक डॉक्टर आनी नर्सीस घेवपाक सोदता. रविंद्र भवन हेल्थ डिपार्टमेंटान स्वॅब कलेक्शन सेंटर केला. थंयसर आतां सुमार दिसाक 1,500 लोकांचें टेस्टिंग जाता. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तशेंच कॅज्युअल्टीन दिसाक सुमार 250 लोकांचे पेशंट्साचें ट्रिटमेंट जाता. आयची अपडेट दिता आसतना म्हापसा आणि पुराय बार्देश ह्याच्यामध्ये कोविडाच्यो केसी जर पळयल्या जाल्यार बरेच वाडलेले आसात. आयज म्हणजे कालचे फिगर जर घेतले जाल्यार 7,500 मेरेन केसी पावल्ले आहात पॉझिटिव्ह केसी. हेतून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ज्यो आसतल्यो मागीर अर्बन हेल्थ सेंटर आसतले, बाकीची 5 जी बार्देशांतली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंयसर बीन लोक टेस्टिंग लोकांची चालू आसा. दिसान दीस केसी वाडत आसा. लोक त्याच बरोबर लोक वॅक्सीन घेवपाकूय लोकांची गर्दी आसा आणि लोकांक अजून मेरेन लोकांक असो हें जायना की भंय कसो दिसना की बिंदास लोक भोंवत आसात. सरकारान फाल्यां आयतारच्यान 15 दिसांचे कर्फ्यू लायिल्ले आसा आणि ह्या हेतून सरकारान हें डिक्लेअर केलां की जे एसेन्शियल वस्तू आसतल्यो ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसतल्यो त्यो सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन चालू आसतल्यो. पूण तरी आसतना आयज जर पळयलें जाल्यार आयज म्हापशान जर पळयलें जावं आनी खंय गेलें जाल्यार लोकांनी जे भुशारी दुकान आसा जे सुपर मार्केट आसा आनी बाकीचे कितें ते फळां बीन मेळटात ती दुकानां आसात थंयसर लोकांनी गर्दी केल्ली आसा. लोकां मदीं असो हे समज जाला की जर कर्फ्यू लायला जाल्यार पूल जर बंद आसात काय म्हणून
अशें कित्याक लास्ट टायमार जशें बंद आसले तशें बंद आसात काय म्हणून असो भंय पडला. पूण लोकांक खबर ना की सरकारान जेन्ना आतां डिक्लेअर केला त्या वेळार सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसतल्यो त्यो चालू आसतल्यो. तेन्ना लोकांनी अशी गर्दी करची न्हू. आमी जेन्ना आयज जेन्ना बागायतदारान गेले, सहकार भंडारान गेले, थंयसर गेले तेन्ना तेंच्यांनी ज्यो लोकांनी गर्दी केल्या पळय तेंच्यांनी तांकां डिस्टन्स दवरून आनी हें करून आनी वयल्यान तेंच्यांनी अपील करून सांगलां की हे आमच्या दुकानां चालूच आसतली सकाळची 1 मेरेन चालू आसतली. तेन्ना लोकांनी तुमी गर्दी करूं नाका अशें बी सांगलेलें आसा. हेतूनसून म्हापशाचो बार्देश बाजार आहा तो 2-3 दीस तेंच्यांनी बंद दवरलेलो आसा. आनी तेंच्यांनी एक बरी इनिशिएटीव घेतल्या की जस्ट तेंचो स्टाफ आसा तेंकां टेस्ट करपाचो आनी वॅक्सिनेशन दिवपाक लागून तेंच्यांनी हे 3 दीस तेंच्यांनी बंद दवरलेले आसा. ही असली आयची अपडेट. पेडण्याचे अपडेट म्हटल्यार काल एका दिसा पेडण्यान 56 पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळेले आसात. त्याचबरोबर जे काल सीएमान कर्फ्यू जाहीर केला त्या खातीर पेडण्या वाठारांत खंय तरी लोकांची ग्रॉसरी खातीर गर्दी दिसपाक लागल्या. चड ना पण कमी प्रमाणात दिसपाक लागल्या. त्याचबरोबर पेडण्या वाठारांत जे बीच लायन आसा त्या बीच लायनीर सध्या शूटिंग करताना दिसपाक लागल्या. मराठी आणि जे हिंदी सिरियल आसा त्याचे शूटिंग सध्या पेडण्या वाठारांत सुरू आसा. आणि दुसऱ्या वाटेन म्हटल्यार जे काल पेडण्यान कोवीड सेंटर सुरू जावपाचे आशिल्ले थंयसर अजून खंयचीच सुविधा दिसना. पण आयज आमी जेन्ना विजीट करून पळयले जाल्यार थंयसर एम्ब्युलन्स, डॉक्टर, नर्स हे आसपाक जाय आशिल्ले ते अजून कांयच दिसना. थंयसरले अधिकारी सांगतात कालच्यानूच कोवीड सेंटर सुरू जाल्लेले आसा. पण एकंदर हे चित्र पळयल्या उपरांत अशें दिसता की कोवीड सेंटर सुरू जावपा खातीर अजून 1-2-3 दिवस फुडें वचपाक शकता. पेडण्यान आयज परत 60 केसीस मेळ्ळेले आसात. तातूंत मोर्जी 7, मांद्रे 8, हरंबोल 5, पेडणे 8, विर्नोडा 6, तुये 2, केरी 3, पालये 7, पारसे 6, आगरवाडा 3 आणि कोरगांव 5 हे सगळे मिळून 60 पॉझिटिव्ह केस आयज मेळ्ळेले आसात. गोंय सरकारान फाल्यांच्यान स्टेट कर्फ्यू लागू केल्लो आसा आनी हो स्टेट कर्फ्यू 23 मे पासून सुद्दां आसतलो. पण आमी जेन्ना आयज स्टेट कर्फ्यू फाल्यांच्यान लागतलो म्हणून जेन्ना लोकांक आयज सकाळीं जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आयज लोकांची एक गर्दी जी पळयली की लायन आनी नुस्तें बाजारान अशी झुंगड पडलेली की म्हाका दिसता लोकांक आजून सिरियसनेस मात्तूय ह्या कोरोनाच्या बद्दल ना. कारण एज्युकेटेड लोक जावन सुद्दां अनएज्युकेटेड कशें वागता अशें दिसलें. कारण प्रत्येक कडेन गर्दी. सीएमान हरशीं सांगलां की 7 ते 1 पर्यंत जे एसेन्शियल कमोडिटीज आहा ते सगळ्यांक अवेलेबल आसतले. पण तरी आसतना लोक बागायतदारान आयज पळयलें जाल्यार कितलीशीच व्हडली लायन, सोशल डिस्टन्सींग ना मार्केटान तशेंच. आनी ह्या पद्दतीन म्हाका दिसता आयज खूब केसी वाडूय शकता. कित्याक होम आयसोलेशन थोडे आसता तांकांय बीन तांकां काय कोणाचें निर्बंध ना भोंवपाक खंय. सो तेच्या कडल्यानूय हे म्हाका दिसता थंय त्या पद्दतीन ह्यो केसी वाडूं शकता. आयज म्हत्वाची एक मिटींग जाली राजन सातडेकर हे कमांडर ऑफिसर हेंच्या अंतर्गत 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आमदारांक हे मिटिंगेक हें आशिल्लें आमंत्रणांतलें. पण म्हाका दिसता एकूच आमदार फोंडेचो आमदारूच पावलो आनी डेप्युटी कलेक्टर, कावन्सील मेंबर, चेअरपर्सन आनी मामलेदार हेंच्या मदीं एक डिस्कशन जालें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हे कोवीड केसीस कमी करपा लागून कितें करचें आनी सजेशन्स कितें आसा हें लागून ही मिटींग आशिल्ली. सो आमदारान तांकां सुचयलां की जे पंचायत लेवल आहा, झेडपी मेंबर आहा, कावन्सील मेंबर आहा हेंकां कॉन्फिडन्सान घेवन जे पळय कोवीड वॉरियर्स म्हणून जे काम करपाक लागता हेंकां भितर इनवॉल्व करून घेवचें. दुसरी गजाल भायल्यान ज्यो गाडयो येता आमच्या गोवा बॉर्डरीचे वयल्यान तांकां कंपल्सरी हें करचो म्हणल्यार सर्टिफिकेट कंपल्सरी करची. तिसरी गजाल म्हणल्यार जे लोक आतां भोंवता हेवटेन तेवटेन आनी गर्दी जाता ताका लागून प्रत्येक घराक एक पास अवेलेबल करपाचो. तेणे करून एट अ टायम घरांतलो एकूच मनीस तो पास घेवन भायर सरतलो आनी तो सामान घेवन येतलो. आनी सपोज जर विदावट पास जर समज कोणी मेळटा जाल्यार ताका पुलिसांनी एक्शन घेवची. आनी हे पास सगळे पर्यंत पावोवपाचें काम BLO ऑफिसर करूं शकता अशेंय ताणें सुचयल्लें आसा. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.
सांगेपें तालुका भितर केसी वाडत आसात आनी त्या खातीर टेस्टिंग सेंटरांक खूबच गर्दी पडलेली आसा. सुमारे दिसाक 150 ते 200 लोक हांगा टेस्टिंगाक येतात आनी लोकांची एक मागणी आसा कितें नॉर्मल लोक ह्या सेंटराक येतात तशेंच चॅकींग करपाक येतात गुळी व्हरपाक येतात आनी हेय बी टेस्टिंग करपाक येतात म्हणजे मिक्सअप जावची न्ही म्हणून हांगा जे टेस्टिंग सेंटर आसा ते चेंज करून आनी खंयचे एरियेन धरचे अशें म्हणून म्हळ्यार कितें ज्या तरेन हे लोक मिक्सअप जावची न्ही अशें म्हणून लोकांची मागणी आसा. तशेंच लोकां कडेन आनी लोक डिमांड करता की ते एम्ब्युलन्साची अत्यंत गरज आसा म्हणून म्हळ्यार एक पंचायती एक तरी एम्ब्युलन्स दिवपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा कित्याक केसीस वाडत आसात आनी एम्ब्युलन्स नासलेल्या कारणान लोकांक यो हाडपाक व्हरपाक खूब अशे त्रास जातात. तशेंच जो स्टेट लेवल कर्फ्यू सांगला सीएमान तितून भितर मेन्शन केलां की एसेन्शियल सर्विसी एक म्हळ्यार चालू आसतली म्हणून पूण लोकांनी जेन्ना आयकलें फाल्यांच्यान जे स्टेट लेवल कर्फ्यू जातले म्हणटकीर लोक हांगा बाजारांत वचून गर्दी करपाक लागली जे एसेन्शियल सर्वीस खंय खंय मेळटा थंय थंय दुकानांनी गर्दी करून सामान घेवपाक लागलेले आसात.